कम्स टू अगेन दॅट इंडिया अलायन्स, प्रश्न सुरेश पहा की ती टिकतली आतां, ताका भवितव्य दिसता काय ताचें भवितव्य सोंपलें? न्ही, भवितव्य परत यू गो बाय स्टॅटिस्टिक्स. तुका जर आतां BJPचे जर फाटले इलेक्शनाचे समजा पळोवचें, कोणाची एनालिसिस आसूं, NDA किंवा इंडी, तूं जर 272 क्रॉस करपा जाय तुका, जाल्यार तुजी वोट पर्संटेज अरावंड 39 to 40% आसची पडटा. सो काँग्रेसीची ती फाटले फावटी 40% म्हऱ्यान गेली. आतां 40% म्हऱ्यान जर तूं वतलो जाल्यार तुका आघाडी ही जायच. कारण आतां म्हणटा तशें हिंदी हार्टलँड अर्दो देश सोडून तूं आपले अर्दे सावथ इंडियन आनी हें करून घेवन वतलो जाल्यार तुका ती 40% मेळूं शकना. यू हॅव टू गो विथ अलायन्स. पूण आतां ह्या देशाचो कॅरेक्टर कसो, स्ट्रक्चर, हो देश बाय स्टॅटिस्टिक्स अजुनूय हिंदू बहुल देश. ताजें पॉप्युलेशन अबाव 60% अजुनूय हिंदू आसा. सो BJPन हें हिंदुत्व आनी न्यू नॅशनलिजम अशे तरेन ब्लेंड केला की तो 60% जो वोट बँक आसा, ती 60% जे राष्ट्र आसा, तांणी तें थ्रू नॅशनलिजम आनी थ्रू न्यू नॅशनलिजम आनी थ्रू न्यू हिंदुत्व तें ब्लेंड केलां. ताका लागून ताजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट आमकां व्हडल्या स्टेटींनी दिश्टी पडटा. रायट फ्रॉम महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश टू UP टू बिहार, सगळे स्टेटींनी जो हो हिंदी हार्टलँडान इफेक्ट दिसता तो. आतां म्हणलें तशें तुका 40% हाजे म्हऱ्यान जर वचूं जाय, ती एलायन्स तुका करचेंच पडटलें. पूण आतां एलायन्सांतल्या बारकाव्यां कडेन पळय, फॉर एग्जाम्पल गोंयांत अलायन्साचो कॅरेक्टर आनी कसो आसता, जसो म्हणटा तसो रिजनल कॅरेक्टर खंयचोच पक्ष आपलो डायल्यूट करून नॅशनल पक्षा कडेन वचचो ना. गोंयांत फॉर एग्जाम्पल BJP आयली, कशी आयली? गोंयांत BJP RSS आनी पर्रीकाराच्या खांद्यार बसून आयली. पर्रीकार हो थळावो फुडारी आशिल्लो, जाका लोक ताच्या कार्याक लागून मानतालो, RSSाचे जावं हेर आसूं, ताजी इंटेलिजन्सा लागून. ताचेर BJP बसली आनी BJP आयली. एकदां तो मास लिडर तयार जालो की मागीर लोक ताका फॉलो करतना ते नॅशनल ब्रँडाक पळयनात. तो हिंदू पक्ष किंवा हिंदी पक्ष किंवा आनी कोण नॉन रिजनलिस्टीक पक्ष अशें पळयना. हेंच सावथाकय जालां. तामिळनाडूचे पक्ष मोस्टली एक्टरांनी वयर काडिल्ले. काँग्रेस BJPन रजनीकांता सारकेल्याक ट्राय केलो थंय पयलीं. थंय पक्ष कशे येतात, एक्टरांच्या फाटीर बसून पक्ष वयर सरतात. आतां घडयेक BJPक थंय जर रजनीकांत मेळिल्लो, रजनीकांत हो मास लिडर, पिक्चरांतल्यान आसूं खंयच्यान आसूं, तो आणे मागीर ताजे फाटीर खंयचोय पक्ष बसूं, मागीर लोक ताजें आयकून घेतात. हो तामिळनाडूचो, तेवटेन आंध्रा, तेलगू सगळो बेल्ट जो आसा तांचो इतिहास. सो तसो अजून काँग्रेसीक मेळना, ज्या BJPक मेळना. ज्या दिसा BJPक अथवा काँग्रेसीक तशे लिडर मेळटले तेन्नाच ते पक्ष थंय शिरूंक शकतले. सो एज ऑन डेट इंडिया आघाडी म्हण कितेंय म्हण, रिजनल पार्टी कडेन तांची जुळवाजुळव हें फुडारपण आसतना, अशे तरेचें फुडारपण आसतना जें फामिलीचें नेतृत्व घेवन येता, घराण्याचें नेतृत्व घेवन येता, अशें नेतृत्व त्या रिजनल पार्टींनी ब्लेंडिंगच शक्य जावचें ना. इम्पॉसिबल. Joel, you feel that end of road for this India alliance, or you feel that they may still try something out of survival instincts? See, when these 5 states went to poll, एक खूब उपेक्षा आशिल्ली की this was supposed to be a litmus test for or the first test for India alliance. So and तितून भितर also Congress had to prove themselves as a big brother in this alliance, but ते जावंकूच ना. There was an embarrassing defeat for the Congress. Expectationाचे हेजेरूय ते मार खाल्लो तेणें खूब. So in a way this was a failure at the first attempt. But having said that, we can't just say that okay, that's the end of the road for India alliance. Okay, fine. आता तितून भितर मातशें फ्रिक्शन जालां तें कळटा की एकटो भायर सरता मिटिंगेंतलो, ती मिटींग अनावन्स केली तितून भितर आपूण पळोवना म्हणून सगळे भायर सरत वचता. पूण going ahead, I think India alliance still is the way for the group to fight together as a group, rather than Congress going or other parties going. No, I'm not having any doubts about Congress wanting to have an alliance with these forces now, regional forces now. Whether these regional forces will be okay
with having an alliance with Yes, Congress. definitely. Regional parties will have to, blend together, as Vish has said. Otherwise there are no two ways about it. The regional parties alone will not Or survive. will they prefer to cozy up with BJP? रिजनल कॅरेक्टर तांचो भंय आसता. फॉर एक्झाम्पल डीएमकेचे कंटिन्युअस इंडी अलायन्स येतकीर तूं डीएमकेचे कंटिन्युअस स्टेटमेंट पळय मिनिस्टरांचे, हे कित्या खातीर करतात ते? तांचे जे थंयचो वोटर बेज आसा, तांचो जो रिजनल फॉलोवर आसा, तांचे मदीं इनसेक्युरिटी तयार जावंक जायना. बाबा डीएमके पक्ष काँग्रेसी बरोबर वता, हिंदी हार्टलँडांतल्या राष्ट्रीय पक्षा बरोबर वता, आमची आयडेंटिटी हें वतली काय ना? ती आयडेंटिटी लोकांक कन्विन्स करपा खातीर ते कंटिन्युअसली एंटी हिंदू, एंटी नॅशनल अशें स्टेटमेंट करीत वतात. सो अशी पार्टी काँग्रेसी कडेन ब्लेंडूच करूंक शकचे ना, कारण मोमेंट दे गो विथ इट तांची आयडेंटिटी क्रायसीस तयार जाता. प्रश्न हो आसा की इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग की काँग्रेसीक जाय आसतले वेदर दीज रिजनल पार्टीज नाव विल प्रिफर टू गो विथ काँग्रेस or they would like to cozy up with the BJP. ना प्रमोद, म्हाका दिसता रिजनल पार्टींकूय आतां काँग्रेसीची गरज आसा. जशी काँग्रेसीक तेंची गरज आसा तशी तेंकाय आतां काँग्रेसीची गरज आसा. ज्या पद्दतीन आयज राजकारण फुडें चल्लां, आतां शिवसेना सारको पक्ष आयज तेजी परिस्थिती कितें जाली ती पळय, मोगो पक्ष आयज कितें परिस्थिती जाली ती पळय. म्हणजे सगळे रिजनल पार्टीचे जर तूं पळयशीत, ज्या पद्दतीन रिजनल पार्टीचेर आतां BJP हावी जावपाक लागल्या, तेंकाय तेंच्या स्वताचो अस्तित्वाचो प्रश्न आतां निर्माण जाला. सुयेशान सांगलें ते एकदम बरोबर की ते रिजनल पार्टींक स्वताची एक आयडेंटिटी आसा, रिजनल आयडेंटिटी आनी नॅशनल पार्टी कडेन अलायन्स केल्या उपरांत ती रिजनल आयडियोलॉजी तेंची पुसून वयतली काय कितें. पूण आतां परिस्थिती बिडियोलॉजी कुशीक दवर. आयज परिस्थिती त्या पक्षाच्या अस्तित्वाचीच जाल्या आनी तें अस्तित्व जर टिकोवन दवरतलो जाल्यार काँग्रेसी वांगडा वचप हें तेंच्या खातीर सामकें कंपल्सरी आसा. आतां म्हाका कितें दिसता जाणा सद्याच्या परिस्थितीन प्रमोद, की रिजनल पार्टी रेडी आसात, पूण काँग्रेसीचो तेम जे म्हणटात पळय ते तेम अजून तेंचे कशेंच देवाना. एक्चुअली एज अ बीग ब्रदर काँग्रेसीन आपल्या व्हडल्या शत्रूक हरोवपाक लागून ह्या सगळ्या पार्टींच्या पॉझिटिव्ह गजालींचो उपयोग करून घेवंक जायो. काँग्रेस कितें करता, काँग्रेस तेंचो उपयोग करून घेतलो अशें दाखयता, पूण राजा मात्र आपुणूच उरतलो. आपूण राजा म्हणटकूच म्हाजें हें आनी तुमचें तें, तशें जावं शकना. बऱ्या पद्दतीन सुयेशान नॉर्थ आनी सावथ इंडियेचें जें एक हें आसा, हिंदी बेल्ट आनी रिजनल आयडेंटिटी हो एक्सप्लेन केला. सो आतां सद्या इंडिया अलायन्स होच एकमेव पर्याय. BJPक फायट दितलो जाल्यार म्हणजे इंडिया अलायन्स जालें म्हणजे तुमी इलेक्शन जिखलें अशें ना. चॅलेंजीस प्रचंड आसात. सो ह्या सगळ्या चॅलेंजीक जर फेस करतलो आनी BJPक जर 2024 जर तुमी रोखतले जाल्यार प्रचंड पद्दतीन तयारी करची पडटली. हांगे एकठांय येवपाची तुका परिस्थिती दिसता काय? हे अशेंच तुगेले मेळटले आनीक म्हयन्यान मेळया म्हणटले, मागीर आनी कितें जातलें? ह्या इलेक्शनान प्रमाण काँग्रेसीन जें केलां की अलायन्स पार्टनराक वांगडा घेवप ना, आपुणूच लडपाचें म्हणून, तितूंतल्यान एक रॉंग सिग्नल गेला आनी ती मिटींग पोस्टपोन जाला दिसता म्हाका तांची सगळी. तो एक हे आसा धोका. पूण तरी सुद्दां जे लिडर जे आसात, स्टॅलिन आसत किंवा शरद पवार आसत, अरविंद केजरीवाल आसा, ममता बॅनर्जी, ह्या लिडरांचे एक हे आसा, ते एम्बिशियस लोक, तांकां तेंचे हे आसा की कशें तरी करून एक फावट ट्राय मारूया 24 कारण बऱ्याच लोकांचे आतां वय बी जाल्लें आसा, पिराय जालें एक फावट न्ही. ते 19 दिसां मेरेन कोण आसतले नासतले चित्र काय खबर ना. सो ते कशें तरी करून म्हाका दिसता की एकठांय येतलेच BJP हे करपा खातीर. पूण हें तितलें सोंपें ना आतां BJPक हें करतलो जाल्यार, डिफीट करतलो जाल्यार, कारण तशी पावर आतां ना. सावथाची जर गजाल केली, सावथान 126 सीट सुमार आसात. सगळो जोख जे आसा पळय ते सगळे नॉर्थान आनी महाराष्ट्रान सगळे हे सेट चडशे सीट रिजनल पक्षांकडे. हय, आनी कर्नाटका सारक्या जाग्यार कंप्लीट BJPच आसा. थंय तेलंगणांत आतां BJP आनी BRS करूं शकता फुडें आपल्या तांचे अलायन्स वेगळो. सो तितले BJP हे करपा खातीर म्हाका दिसना की हे जातलें. इंट्रस्टींग फिगर फाटले जे आतां हे 5 स्टेटी जाल्या न्ही, तातूंत भयंकर इंट्रस्टींग एक फिगर आयला. वोटींग जें आसा पळय, दीस वॉज इन एक्झीट पोल्स, आनी एक्झीट पोल्स तें फिगर खुबश्या कडेन टॅली जाला. 70 वर्सां काँग्रेस जेन्ना उरली पळय, तें जनरेशन, ती 2 जनरेशनां त्या काँग्रेस कार्यकर्त्याचे राजवटीक जी आयली, तांचें वोटींग अजुनूय चडशें काँग्रेसीकच जायत आसा. आनी ताजे नंतर जी युवा पिढी 18 इयर्स जावन मतदानाक आयली, जी BJPच्या रेजिमाक कार्यकाळांत 2000 ते 2004 अथवा 2000 ते 14 हातूंत जी वोटर तयार जाली पळय, हांणी BJPची रेजीम पळयल्या. एक
वेगळी रेजीम पळयल्या ते कंटिन्युअसली बीजेपीक मत मारीत आसा. सो बीजेपीची स्ट्रॅटजी अशी आसा की नवे ज्यांनी आमची राजवट पळयल्या तांकां मतदार करप. सो ज्यांची राजवट पळयल्या, उदाहरणार्थ गोंया एमजी आसा, जाणटेले ती एमजी तो शिव अजून ते बाबडे शिवां वळखतात, ते तांचे जनरेशनान एमजीची राजवट पळयल्या, तांकां तीच याद आसा. ते कितेंय जालें तरी ते एमजीकूच मारताले, ते सुदिना पळोवचे ना. अशें प्रत्येक कडेन आसा. काँग्रेसीची राजवट ज्यांनी इंदिरा गांधी पळयल्या, ते राजीव गांधी नरसिंहराव मेरेन पळयला, ते अजून काँग्रेसीक मारता. काँग्रेस खंयी पावूं, ते गांधी आनी राहुल गांधी अशी आसा पळयना. न्ही की आज या देशाची लोकसंख्या जर घेतली ऑलमोस्ट 65% लोकसंख्या ही 40 सकल आसा. म्हणून ताजेर तो बीजेपीक फुडार उरता, कारण वोटींग पॅटर्न तसो आसता.